प्रितीच्या भाव भयणांनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाची पयली चीट 18 ते 23 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता? मोरयेन बरी खबर आयकली देवाची. आंज बोडवो धाडलेलो गाब्रियल तिचे कडेन आनी तिणें वय म्हणलें देवाक. तिच्या कुसव्यान जेजूचो जल्म जालो. आनी आतां कितें घडटा? जुजे तिचे बरी काजार जावपाक, तिचें लग्न जावपाक ताजें उतर जाल्लें. पूण आतां जुजे पळयता की मोरयेचे कुसव्यान एक भुरगें आसा. जेजू तिच्या कुसव्यान जल्म जातलो म्हणून ताका आजून कोणें सांगूंक ना. आजुनूय मोरयेन सांगूंक ना, कोणेंच सांगूंक ना. आनी तो समजता की ही मोरी जी म्हजे बरोबर काजार जावपाची आहा, जिजें म्हजो संबंद जावपाचो आहा म्हज्या ह्या जिवितान, तिणें आनी आतां तिच्या कुसव्यान कशें हें भुरगें जल्म जालें. आनी तो आतां तिका सोडूंक सोदता. कित्याक तो बरो मनीस आहलो, तो एकदम भाग्यवंत मनीस आहलो जुजे. पूण कितें घडटा? देव सपनान येता, एक आंज बोडवो येता आनी जुजे कडेन उलयता आनी कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाका. कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याच्या पदवेन संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. आनी कितें घडटा? जुजे हें देवाचें उतर जेन्ना आयकता आपल्या ह्या सपनान, तो कितें करता? तो वेता आनी मोरयेचें लग्न करता आनी जेजूक एक आपलो भुरगो म्हणून मानून ताका वयर काडटा. भाव भयणीनो, मोरयेन देवाच्या उतराक वय म्हणलें. जुजेन देवाचें उतर आयकून मोरयेक आपली पोती म्हणून मानून घेतली आनी तिका त्रासांतली तिका सुटका दिली. आनी ताणें जेजूक वयर काडलो मोरये बरोबर. आयज आमच्या जिवितान कितें घडटा? कितले त्रास जाता आमकां? आमी ह्या संवसारान आसतना आमकां त्रास आसतले. हो येतलो, तें कोण करतलो, आमच्या काजाराच्या जिवितान, आमच्या पयशाच्या जिवितान, हो आमच्या फामिलीन, ऑर आमचें कितें म्हणटा तें आमचो हेल्थान, म्हणजे आमची भलायकीन कितें ना कितें त्रास येतले. पूण जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, देवाचेर उतराचेर दवरता आनी मोरये भाशेन आमी देवाच्या उतराक वय म्हणटा, तेन्ना सगळें देवाचें बरें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, तेन्ना देव सदांच आमकां ताच्या उतरा वरवीं तें जैत दिता. कित्याक जेजून आमकां कुर्सार जैत ऑलरेडी मानून हाडलां आनी आमी फकत त्या उतराचेर बावर धरून तें जें जेजून घडलां आमचे पासत आमकां फावो जाता. आयज जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसूं, कसल्या प्रॉब्लमांत आसूं, जेन्ना मोरी प्रॉब्लमान आसली, ती जावपाची आहली जेजूची माय. पूण तिका तिच्या पुतयेक जुजेक कोणें सांगून नासलें. देवान ही जबाबदारी दिल्ली मोरयेक आपल्या पुताक ह्या संवसारान हाडपाक. आनी जेन्ना जेजू आनी मोरयेचो संबंद नासलो तेन्ना ती परसूत जाली आनी ती आतां जेजू आपल्या कुसव्यान हाडपाक, पवित्र आत्म्या उदेशी हाडपाक तयार जाली. पूण समजा जुजेन तिका आपली पोती मानून आली, तो लोक त्या दिसांनी तिका फातरांनी मारतलो आहलो मोरयेक. मोरये त्रासान आहली, पूण तिणें फकत आपलो भावार्थ, तिणें आपलो भावार्थ जेजूचेर दवरलो, देवाचेर दवरलो. कित्याक ती जाणो हें देवाचें काम म्हणून. आनी जेन्ना ती जाणवली देवान तिका ही जबाबदारी म्हणून, तेन्ना देवाची जबाबदारी जावन आहली कशें तिका ह्या त्रासांतली काडपाक. जेन्ना आमी कसल्या त्रासान आसूं, आमची चोत्राय जेन्ना देवाच्या उतराचेर आसता आनी आमी जें देवाच्या उतराक वय म्हणटा, तेन्ना देवाची जबाबदारी जाता आमकां त्या त्रासांतले भायर काडपाक. आयज
कसल्या त्रासान आसूं, कसल्या प्रॉब्लमान आसूं, कितें जावं आमच्या जिवितान, आमची चोत्राय आसूं जेजूचेर ताज्या उतराचेर, आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी पाळपाक, तें उतर पाळूं आनी त्या उतराक वय म्हणून आमकां तें जैत जेजून मानलां तें घेवपाक आमच्या जिवितान. भाव भयणीनो, आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. मोरये भाशेन आमी देवाच्या उतराक वय म्हणुया आनी मोरये भाशेन आमी तें सगळें जें जैत आसा तें आमी घडोवन हाडुया आमच्या जिवितान. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.